ताच्या दोंगरा चडुया ताच्या मोनीरान चमुया सर्वेस्पराचो पुरवो सर दोंगरा परस व्हरतो सर्वेस्पराचे मोनीर सगळ्या परसूच व्हरते. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो भावनो, देवान आमकां खूब मिलाग्री करून दाखयल्या. कित्याक तो आमचो परामोस करता. तो आमचे सोर्शी आसा. जें घडोवंक शकना तें ताचे कडेन शकता आनी आमी तें अणभवलेलें आसा तर आमी ताका आर्गां दिवया. पूण जितले फावटी आमी आमचे दोळे ताचेरूच लावन आमी आमची वाट चलोवंक ना तर ह्या सगळ्या पातकां पासत दूख धरून देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मात्तोल्यांक सदां लोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंतितान आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यान आजूरचो पूत हनन्या, गिबेओन गांवचो प्रवादी याज्ञिका हुजेर आनी सगळ्या प्रजे मुखार सर्वेस्पराचे मंदिरांत जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. दोलबरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनियेच्या राजाचें जूम हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराचे मंदिरांची आयदनां हांव परतून हाडटलो. ही आयदनां नाबुकोत नजरान बाबिलोनियेच्या राजान ह्या जाग्या वेली व्हेल्लीं. जुदाच्या राजाक जेकोनियाक जोकींच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक वेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनियेच्या राजाचें जूम हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पराचे मंदिरांत याज्ञिका हुजेर आनी सगळे परजे मुखार जेरेमियासान हनन्या प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलेलीं तितलेय उतरां सर्वेस्परा शार्ती पावूं आनी सर्वेस्पराचे मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियेंत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुजे आनी सगळ्या परजेचे कानान आतां सांगूंक वेता तें उतर चित्तान आयक. मागात हांव तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी चोबार देशांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी हाडला म्हूण
मानून घेवंक जाता. तेन्ना अनन्या प्रवाद्यान जेरेमियासाचे मानी जूम आसले ते काडले आनी मोडले. उपरांत सगळे परजे मुखार हनन्यान म्हणलें, सुर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भशेन नाबुकोत नोजर बाबिलोनाचे राजाचें जूम हांव मोडटलो आनी सगळ्या राष्ट्रांचे माणी वेले हांव ते काडटलो. उपरांत जेरेमियास प्रवादी आपली वाट दवरली. जेरेमियासाचे माणी वेले जूम हनन्यान मोडले उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाचे कानार अशें सादलें, वच आनी हनन्याक अशें सांग, तुवें लाकोंडाचे जूम मोडले, बरें आसा. आतां हांव ताजे सुवातेर लोखंडाचे जूम करतलो, कित्याक दोलबरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नाबुकोत नोजराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्रांचे माणीचेर हांवें लोखंडाचे जूम घालां. ती ताजे ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोणजाती पर्यंत दिल्यात. जेरेमियास प्रवाद्यान हनन्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हनन्या, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पर्जा कोट्टेपणां सोत मानता. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमे वेलो काडून उडयता. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय, कित्याक तुजे उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयल्याय. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. म्हणया, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समृद्धी म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुजे निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे भक्तांक तुजी खुशी मानूंक घेतोल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुजे नेमा प्रमाणें चलोवन काळीस म्हजें पातकावेन जावं दी, तेन्ना म्हाका लोज बक्षिना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोडे मानतात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कुशेचेर आसा. तुजे कायद्यांक पाठ करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार, Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाचे तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नानदाता जुआंच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके सुर्य सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटच नोगरांतावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवन ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरीं केलीं. तिनसाना ताच्या शिश्यांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एक सुरी स्वात आनी सांज जावन गेली,
म्हणटूच लोकांक धाडून दी, ग्रामांत वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवून दी. जेजून ताका म्हणलें, ताणें वेचची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें प्रतिपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले. त्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिश्यांक दिले आनी शिश्यांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें उतर आयकूंक आमी सदांच बायबल वाचूंक जाय. बायबल वाचलें की ना मागीर तो आमचे कडेन उलयता आनी तो आमकां जे आमचे सुटावे आमकां जाय ते तो आमकां ताच्या उतरांतल्यान दिता. आमी एक वाचता थिंचोर, पूण ताचो पवित्र आत्मो आमची प्रश्न पळय आसात, आमच्यो अडचणी आसात, आमच्यो गरजो आसात, थिंचो तो आमकां शिकयता. तो आमकां ताचें उतर दिता. आनी एक आमी मनांत दवरूंक जाय, तो आमचो परामर्श करता. तो जाणो आमकां भूक लागल्या, आमकां तान लागल्या, आमकां कापडाची गरज आसा, आमकां घराची गरज आसा, तो जाणो तें. म्हणून आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचे कडेन मागोवंक जाय, ताचे कडेन आमची अडचण दवरूंक जाय आनी तो मागीर सांगतलो कशे भाशेन तातूंतल्यान आमच्यान भायर सरूंक जाता तें. तो कितें म्हणटा? तुमचे कडेन कितें आहा तें म्हाका दियात. ताचेर तो आशिर्वाद घालता आनी तें परतून आमकां दिता आनी तें वांटोवंक दिता, म्हणजे तें वाडोवंक लागता. आमी मागीर आमचीं उतरां कोन्यो दुसऱ्यांक दिवंक लागता आनी जितलें आमी दुसऱ्यांक दिता तितलें तें वाडोवंक लागता. जेन्ना आमी दिना तेन्ना आमची वाड जायना. तर आमी हें सदांच मनांत दवरया. देवान दिलेली देणी देवाक आमी दिवया आनी देवान ती आमचे सवें वापरून ती अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागतली. हें मनांत दवरया आमी. अशें तर करीत जाल्यार आमचे मदें समाधान घडटलो आनी आमी सदांच खुशाल आसतले. पयले वाचपान आमी कितें पळयता? 2 प्रवादी आसात. हे दोगूय लोकांक म्हणटात तुमचे जी अडचण आहा ती उणी जातली. पूण एकलो कितें म्हणटा? आमकां आतां तें सोंसूंक जाय, तें आमी सोंसूंक जाय, भोगूंक जाय. दुसरो म्हणटा कितें? तें सोंसपाची गरज ना, रोखडोच काडून उडयतलो देव. दोगूय प्रवादी कितें ना कितें सांगतात, पूण हिंचें सारकें जेरेमायास सांगता तें सारकें. कित्याक लागून? कित्याक तो म्हणटा, वय देव आपल्या वेळार हें सगळें काडटलो, पूण आमकां जाय पळय तशें न्हय. हो दुसरो प्रवादी हानानिया म्हणटा कितें? आमकां आतांच काडटलो देव, हें सगळें काडून उडयतलो. आतां आमच्यान देवाक मानार करूंक जायना. आमच्यान विनंती करूंक जाता, पूण देवाच्या वेळार देव आमकां सुटका दितलो. हें मनांत दवरया. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे हात जोडून दोळे बंद करया. हे दोनूय विशय आमच्या मनांत दवरया. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक, देवाक आमच्यान दिलेलें आसा ती देणी दिवपाक आनी देवान ती आमचे सरशी दुसऱ्यांक दिवन ती वाडोवच्याक, हें आमी आमच्या काळजांत आनी मनांत दवरया आनी जेजूक तें एकवटून दवरया. आनी ह्या वेळार सगल्या आमच्या संवसाराच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. सुरपोदिदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय.
संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्रवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना ओबातना ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आमेन. Page 33, C13. Świętli sogli, końcani biją, somietli sogli, polani pika. Mokotowa wraco, są to sto kosztanco, burumentam ciaciewnaco. Mokotowa wraco, są to sto kosztanco, burumentam ciaciewnaco. Tori baba dana, dana sobar, goruntu so ekut संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकच जाग्यार, एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, घडूं तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकच जाग्यार, एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मागुया. सर्वेस्परा प्रोत्सोन जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदान शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वॉल्थे ऑफ तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभोवंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडा येता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमी तुका आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिस्तांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
so good porgotuja. Tužia kuzani puno život Boža, porviduje nam kostorojni somja. Sosaracha sorvonara, amchi sorvorgo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुथीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें बोरजोळ तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवें मागणें हें म्हणलें म्हणटोच सगळीं आमची इंतेसां आसात काळजान तितली तो शांती पावयता. ह्या एकवटाच्या मागण्यांत आमी आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमी स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
Page 49, D5. Bhavatache dole Amka tu di Jesu Tu ka polong mugo Amka sagoy Jesu Vista dovolno Vista domno soro Scelta Gesù cicu Da cici verogo Bavarda cedole Amcado di Gesù Tu capolong mugo Amca sagoy Gesù गेदोनिया मुझे सत्या मुझे खुशी मुझे ज्ञान मुझे खाली सगळे मुझे तितले तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय सुर्गीचे वाटेन सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन Amen. भयणीन भावनो कितल्योश्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडटात न्हय देवाक आमी आर्गां दीत आसा आनी ह्या मिसांतल्यान आमी दिलेले आसा देवाक आर्गां तर ह्या फुडें आमकां देवान भरपूर दिवच्याक आमी सगळेंच जिवीत आमचें जेजू सवें सारया ही कृपा आमकां मेळच्याक आतां आमी आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार. Page 94, F19.